बागीवन जाकोबाची चिटीची सुरवात. सगळ्याक शिंपडलेल्या 12 कुळांक देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता सेवक जाकोब नमान करता. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचेर जिन्नोस्वार ताळण्यो येतात तेन्ना त्यो एक व्हड खुशालकाय म्हूण मानून घेयात. खरें म्हणल्यार तुमचो असल भावार्थ थीरपण उत्पन्न करता आनी थीरपणाचें फळ म्हणल्यार सोपूर्णाय. अशें तुमी सोपूर्ण आनी प्रमाणीक जावंक पावतल्यात आनी तुमकां आनीक कांय उणें जावचें ना. तुमच्या मदल्याक कोणाकूय जाणवायची गरज आसा जाल्यार ताणें ती देवा लागीं मागची. तो ती ताका दितलो, कित्याक तो सगल्यांक उदारपण आनी तोंडार मारिनासतना दिता, पूण कसलोच दुबाव दवरिनासतना. भावार्थान ती मागूंक जाय. दुबाव दवरता तो मनीस वाऱ्यान हालता दोलता तसल्या दर्याच्या लारा भाशेन. दोशी ओडोन सदां ओतीर पावलांनी चलून असल्या मनशान आपूण मागता ते सर्वेस्पोर दितलो म्हूण चिंतूंक फावना. गरीब तो भाव देव आपणाक वयर काडटा म्हूण व्हडवीक बगूं, आनी तशेंच गिरेस्त मनीस देव आपणाक किकोन करता तातूंत व्हडवीक बगूं. कित्याक तणाच्या फुला भाशेन तो नाच जातलो. सुर्याची कडक किरणां पडटात आनी तोंड सुकता, आनी ताचें फूल पडटा आनी ताची सुरूपाय उडून वेता. अशेंच आपलो वेपार धंदो करतना गिरेस्त मनीस बावून सुकून वेतलो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. कोणवाळायन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कोश्ट उपाद्रे पडचे आदीं हांव चुकलो, पूण आतां हांव तुजें उतर सांबाळटां. तूं खरेंच बरो, तूं करताय तें सगळें बरें. तुजे नेम म्हाका शिकय. सबाब कोणवाळायन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कोश्ट उपाद्रे आयले ते बऱ्याक आयले, असो हांव तुजे नेम शिकूंक पावलो. संवसारांतले रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें शिकयली समूत. सबाब कोणवाळायन म्हाका वागोय सर्वेस्परा. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणा सर्वेस्परा. म्हजे तळमळे दाटल्याय तेय विस्वाशीपणान दाटल्याय, पूण तुजे चाकराक भासायले ते प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी. सबाब कोणवाळायन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. जेजू म्हणटा, सोत वाट आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना पगोर म्हजे वरवीं. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदम फारिजेव भायर सरले आनी जेजू लागीं वाद करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडे स्वर्गावेली एक खुणा मागताले. आनी काळजान तावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही पिणकां कित्याक म्हूण खुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगता, हें
आतांची पिणकां देव खुणा दिवचोच ना, आनी तांकां सांडून तो नव्यान होड्यार चडलो आनी पेले तोडी गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाळणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, ही पिणकां कित्याक म्हूण खुणा सोदतात? आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां कांय फारिजेव जेजूची देवपण परवा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा मागतात. जायते पावटी आमी फारिजेवां भाशेन खुणा सोदतात. कोणाक वयर मळबार खुरीस दिसलो जाल्यार तो देवाचेर सोत मानता. दुसरो आपल्याक एक व्हड नोकरी फावो जाली देखून तो देवाचेर सोत मानता. आनी तिसरो आपल्याक एक लॉटरी लागत तर देवाचेर सोत मानता. पूण म्हाका ह्या संवसारांत जल्मांत हाडटा तीच एक व्हड खुणा म्हूण हांव विसरतां. म्हज्या जिवितांत दिसा दिसपट्टी घडटात तीं देवाची विजमितां हांव विसरतां. ल्हान आसतना हांव घडये घडये दुयेंत पडटालो, पूण आयज म्हाका देवान बरी भलायकी दिल्या तें हांव विसरलो. एक वेळ आसलो हांव कसलें तरी काम सोदतालो, पूण आयज हांव व्हड नोकरेक आसा तें हांव विसरलो. फाटीं हांव एक्सिडेंट जावन मरपाचो, पूण कसो वाचलो तें देवूच जाणा तेंय हांव विसरलो. म्हज्या जिवितांत घडल्यांत वो घडटात त्यो जायत्यो खुणा पळोवन त्याच वेळार घडये हांवें देवाक दिनवासला पूण रोखडोच विसरला. व्हड मिलाग्री आनी खुणा सोडचे बदलेक दर दिसा देव म्हाका दिता त्या खुणा पासत देवाक दिनवासूंक आनी अशें देवाचे उपकार आवटोवंक गरज. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, दर दिसा ल्हान ल्हान खुणा आनी विजमितां खातीर देवाक दिनवासून सदांच तांचे उपकारांत रावया.